एका फाटल्यान एक धार्मिक इमारत्यो मोडूंक लागल्यात आनी तांतो क्रिस्तांवाच्यो चड इमारत्यो मोडटात, तशेंच हिंदूय इमारत्योचेर हमलो जाता आनी ह्या हमल्यांत लोक जे संस्काराचे लोक, धर्मप्रेमी पण धर्मांध न्ही, त्याच परी एकामेकाचो धर्म मानून एकामेकाच्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवन तो धर्माचे तत्व पाळून लोक संस्कारान जिवंक सोदता। ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारांक संस्कारान जिवपाचे न्ही, त्यांच्या मदें दंगल जावचो आनी तांच्या मदें झगडीं जावची ही पेटोवपाक कांय लोक, कांय धर्मांध ताकत्यो एकठांय जावन वावुरतात। कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीन, CPIच्या वतीन आमी तांचेर निशेध मारतात आनी त्याच परी लोकांक आमी सांगूंक सोदता, आमच्या भावांक भयणांक, गोंयकारांक, हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव आनी सिख कोणी आसूं ते, आमी गोंयांत एक चारान रावया, आमच्या देशांत एक चारांत रावया। तुमी जाणात ह्यो BJP सरकार सत्तेर येयतसून ते RSSचे जितले पंगड आहात, जे जितले त्यांचे संस्था आहात, सांधे आसात, ते दीस रात वावरतात लोकां मदें एक निश्चुचारपण, वेगळेचारपण, धर्मांध विचार येवचे म्हणून। जावं ते शिक्षण, जावं ते कसलेय संघटना, कसली तांणी सोडूंक ना। इवन अमर्त्य सेन तेजी बायोपिक जी जाल्ली, तेजेरची चरित्रा एक धाकटुलें पिक्चर काडलेले, ताचेर सुद्धा कांय उतरां काडपाक तेणी फर्माण दिल्लें आसा। अशा वेळार आमी आयज आख्ख्या देशाचे लोक, जावं ते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा, बिहार, सगळ्यांनी आयज उठल्यात आनी चड करून दलित आनी मायनॉरिटीज जे कमी संख्यांनी आहात ते लोक एकठांय जावन एक आवाज, बुलंद आवाज आख्ख्या, आनी त्याच बरोबर बुद्धिजीवी लोक फांकीवन विचारांचे, प्रगतीशील विचाराचे तरुण हे सगळे हाचेर निषेध मारून, तांच्या धर्मांध विचारांचेर निषेध मारून आयज उबे रावल्यात। बारीक जराचा विचार केला असत आज राजकारणाच्या हेतूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात। कोण थंय बाबडे पिलिग्रिमा वल्ले तांकां थंय मारप, मारून कितें एक 7 जाण 10 जाण 11 जाणां मारले की देशभर हे करतात। इट्स नथिंग बट जस्ट टू डायवर्ट द अटेंशन। इवन गोंयांत सुद्दां ह्यो गजाली ज्यो जातात, मेन जे लोकांचे प्रश्न आसा ते जर डायवर्ट करतलो आसत जाल्यार ह्यो गजाली करप आनी लोकांक पिशे करप, लोक ते तेतूंतल्यान लोकांची माग हे ज्यो आसा, मनां जी आसा ती विचलीत करपाचो प्रयत्न असल्या घडणुकेंतल्यान घडटा। धार्मिक स्थळांचेर हमलो, धार्मिक स्थळांचेर हमलो, धार्मिक स्थळांचेर हमलो, धर्माच्या नावान भावामध्ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई